नमस्कार. पहिला दत्ता शंभू नाईक. गावठणवाडा पिवळ हांगा आमी आमच्या घरात दरवर्षीप्रमाणे यंदा बी आमी माटोळी बांधलेली असा. आणि या वर्सा आम्ही आमच्या माटोळीत 340 वेगवेगळे प्रकारची फळावळ दुर्मिळ अशी वनस्पती बांधलेली असा. आणि या वर्सा आम्ही आमच्या माटोळीत आई नवदुर्गा गावशिकान म्हणून पारंपरिक मडकई हांगा ती प्रसिद्ध असा. तिच्या स्थळाचेर जशी प्रतिमा असा, देठली न्हेसोन पारंपरिक देठली गौड समाजाच्या महिलेच्या रुपान ती तेन्ना थंयसर प्रकट जाल्ली, ते रूप तिचे आमी हांगा आमच्या माटोळेन साकारलेले असा. आणि ह्या वर्सा सुद्धा आमी खुबश्यो दुर्मीळ फळावळ आमच्या माटोळेन बांदिल्ल्यो आसा. आणि तितून खुबश्यो वेगळ्यो म्हणटा त्यो वायवर्ण आसा, 4 ते 5 प्रकारचे वेगवेगळे गुंजीस आसा. नंतर बुद्ध नारळ म्हणून एक अशें फळ आसा. नंतर मक्याचे प्रकार आसा वेगवेगळे. अश्यो खुबश्यो वेगवेगळ्यो वनस्पती आसा त्यो तुमकां हांगा माटोळेन तुमकां आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. ह्या वेळार दर्शकांक अशें सांगताय की गणपती आमचो 5 दिसाचो सुद्धा असलो तरी आमी 4 दिसांनी आमची माटोळी दर्शकां खातीर आमी दवरतले. ते दिनांक 4 तारीख सुद्धा आसतली. आणि दर्शकांनी मुद्दाम येवन भेट दिवन माटोळीची दर्शन घेवचें.